बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा आमी ताळयांचो आयतार संभ्रमान जेजूच्या जैते वंत जेरुसलेमाच्या प्रवेशाक आमी तयार करते आसा आनी हो संभ्रम आज पवित्र सभाचरण करता आसतना आज जेजूचे पाशांव आमी नियाळता. लुकाचो वांजेल 20:3 अध्याय 1 ते 40-9 वाक्यांसर. Luke chapter 23 verse 1 to 49. हांगा ह्यो सगळ्यो संगती आज आमच्या मुखार दवरता. जेजू पिलाता तावन धरलेले सगळे आज तुमी पळयता मोगाच्या भावा आनी भयणी कितें पोरणे सल्ल्यांत आमी वाचता पातका खातीर मनशाच्या पातका खातीर एक बली भेटोवंक आशिल्ली आनी एक शेळी 1 वर्साची आईब नातलेली शेळी जायची आशिल्ली आनी त्या शेळयेक धरतात हाडतात ह्या जाका मुखार हाडतात आनी ह्या जाग ते संपूर्ण तपासणी करता ताचे उपरांत ती शेळी योग्य म्हूण जाल्यार ती बली भेटोवंक दितात. तशें सांगा कशें जेजूक पळया मळ्यान मागोवन सकयल येता आसतना ते जेजूक ते सगळे जुदेव आनी तांचे सांगता जुदासी मेळून जेजूक धरतात पयले आनी धरून प्रधान ह्या जागा पयले व्हरतात ते आनी थंय तो तपासणी करून तो पिलाता सरसीन व्हरतात आनी पिलातान मात्र ते दळा मरणाचे फर्मान दिवये आसले ह्या शेळी भेटोवंक ह्या शेळी ती बली भेटोवंक थंय पिलात आसलो आनी पिलातान परवानगी दिल्यार मात्र जेजू मरणाचें फर्मान जातें आनी देखून पिलात सरसीन थंय तावन व्हरतात आनी पिलात घडये घडये तपासणी करतात असो आनी तो इतलेंच म्हणटा पळय थंय तवळ पिलातान प्रधान ह्या जाग्यार लोकांच्या जम्याक पळय म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना म्हळ्यार ह्या शेळये थंय कितेंच आयब ना सगळी तपासणी करतात त्या शेळयेची कित्याक ताका बली भेटोवंक व्हरचें आसात आनी बली भेटोवंक व्हरचें आसच्या पयलें ताका तपासणी करता. पिलात चारय वाटेन तपासणी करता कितें म्हणी ताचे थंय गुन्यांव मेळत की म्हणून पुरो सण हे प्रधान ह्या जागांनी सर मतबरी सगळे जेजूचेर गुन्यांव मांडटात आनी सारनातलेले गुन्यांव आयब आसा म्हणून म्हणटात पूण पिलात म्हणटा ताका ताचे थंय कसलेंत आयब ना कितेंत ताचे थंय गुन्यांव ना कितेंत ताचे थंय पाताक ना कितेंत ताणें वायट करूं ना. तो पत्र थंय थावन दिल्यार दिल्या उपरांत मात्र जेजूक थंय थावन व्हरतात आनी ताका ताच्या कांदार कुरीस दिवन ते एक लांबायचें ताचें पैन कस्तांचें पैन ताचे पयलें ताका मारन जरबादाचें मारन थोड्यो संगती आमी डॉक्युमेंटरी पळयल्यार तातूंत कळटा जेजू कसो कुर्सायल्लो जेजू कशें ताणें ताका त्या कस्तांनी त्या जरबादाचे मार ताच्या कुडीचेर एक गाय नातलो एक जागोय नातलो म्हणटात आनी ताची हाडां सयत दिसतालीं म्हणटात. तितले मार तितले रगत वारोवन म्हज्या खातीर आनी तुजे खातीर ती शेळी आज जेरुसलेमाचे जैते वंत प्रवेश जावन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताचें जिवीत आखेर करन म्हळ्यार म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताची भेटवणी करन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीरचें रगत सगळें वारोवन कुर्साच्या मरणाक तो पैनाचेर भायर सरून वता. तर आज मोगाच्या भावा आनी भयणी हाचे पयलेच तो घामेल्लो रक्ताचे घाम ते कश्ट ताच्या मुखार दोळ्या मुखार दिसले आसले ताका सगळें ताका कळीत आसलें कितें करतलो हे जुदेव आनी फरिसेव शास्त्री पळय सांगता मेळोन सदुसेव पळय शास्त्री म्हण कितें पुरो करतले म्हूण ताका कळीत आसलें. ह्यो सगळ्यो संगती तो घेवन आपलो खुरीस घेवन सगळ्या संवसाराच्या पाताक आदी आसल्या आतां आसतल्या आनी मुखार येतल्या सगळ्या लोकांच्या पाताक घेवन तो भायर सरता. देखून आज दुसरें वचप सांगता फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचयेत तें 2 अध्याय 6 ते 11 वाक्या थंय म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासंपार तो लुब्धून रावलो ना भगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप ताणें घेतलें ताका गुलामा बरी केलें म्हळ्यार तशें ताका चलयलें फरिसेवांनी तशें ताका चलयलें जुदेवांनी तशेंच ताणें चलयलें त्या शास्त्रींनी सांगता मेळोवन ताणें आपणाक असो पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाक कालतो करन मरणा पर्यंत कसलें मरण कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो विधेय जालो. देखून ताका
अति ऊंच उबारला सगळ्या संवसाराचो राय तो सगळ्या संवसार ताका खंडीत जावन ताच्या मुखार सरपडटा धिंबी मोडटा हर एक पाताळी संवसारी आनी सर्गी ताका धिंबी मोडटात तसल्या उंच स्थानार देवान ताका बसयलो कित्याक ताच्या खालतेपणा खातीर ताचे ते असलेले त्या पवित्रपणा खातीर ताणें ती जियेली म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ह्या संवसारांत येवन रगत व्हरून म्हाका आनी तुका सडवून दिवचे खातीर आनी सगळें म्हणटा भाग्यो जय म्हणून ताणें खुशी वेली देवान भाग्यो जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जय म्हणून हर एक जिबेन देवाच्या बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमे हर एक जिबेन ह्या संवसारांत कोण जल्म घेवन आयला तांच्या जिबेन जेजूत क्रिस्त सडवूनदारांनी सोमी म्हणून परगट करचें म्हूण सांगता ही देवाची खुशी जावन आसा आनी हर एक दिंबी ताच्या मुखार भागचे ताच्या मुखार सरपडचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा देखून तितल्या त्या कश्टांनी सयत तो सोंसणीक जालो आनी सोंसणिके वरवीं ताणें ते पवित्रपणांत देवाची खुशी ताणें जारी केली कोणी जाल्यार त्या कश्टांत आसतना एक जर कित्याक म्हळ्यार हर एक कुर्सार मारलेल्यांची पयलीं जीब कातरताले कित्याक म्हळ्यार ते घाळी सांगतात आनी कितें सांगतात म्हळ्यार जीब कातरताले पूण हांगा ना खंयचेय ना समाधानेन सोंसणिकायेन आपल्या कुर्सार सयत ते कश्टांत खालतो जावन देवा मुखार ताणें प्राण अर्पण करचें आज आमी तपाशावांत आमी वाचता मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू खालतो जालो आज म्हाका आनी तुका खालतेपण शिकयता आमी आमच्या वडिलांक आमी खाल जावन आमच्या जिणेंत आमच्या आवय बापायक आमी खाल जावन आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमकांय देव एक दीस वर्तें करतलो जो कोण हांगा वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण हांगा देवा मुखार खालतो जाता ताका देव सर्गींच्या राजांत वर्तो करतलो ही हो संदेश आज आमी आयकोंक आमकां मेळटा आनी आयचे पयले वाचप ही आमकां ह्याच विशयान सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचल्यार थंय 50वा अध्याय 4 ते 7 वाक्यां तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगोंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्पर देवान म्हाका एका सिसाची जीब दिल्या ही जीब कित्या खातीर उपयोग करूं कोणाक गाळी सवंक न्ही या कोणाक वायट उलोवंक न्ही आनी कोणाक शिरप घालूंक न्ही पूण ह्या जिबेन जेजू क्रिस्त सडवूनदार म्हणून परगट करूंक देवान म्हाका एक सिसाची जीब दिल्या हर एकल्यांक ती जीब दिल्या म्हणटा एका सिसा भशेन आपूण एक चीत दिवन हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता हर एक सकाळीं उठून देवाची स्तुती करता देवाक अर्घां दिता जाल्यार देवाचो कान जागृत करता ते म्हाका आनी तुका आपोवन दिला हर एक पांत्यार उठून जेजू मागणें करतालो आनी बापाच्या मुखार सदरी मुखार तो येतालो आमकां देवान विसरून काडल्या संवसारांत हर एक सकाळीं उठून देवाक अर्घां दिवंक देवाची स्तुती करूंक देवाक महिमा वाखणूंक आनी सर्वेस्पर देवान म्हजे कान उगडल्यात आनी उपराटूंक ना हांव फाटी सोरूंक ना म्हाका मारलेल्याक हांवें म्हजी पाड दाखयली म्हजे खाडवडतल्याक हांवें म्हजें पोले दाखयले केन्या आनी थिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें एकमनाची पर्वा करूंक ना हे संवसारांत बरीं कामां करतल्याक खंडीत विरोध आसात हर एका कुटुंबांत हर एका वाड्यांत हर एका पिरगेचेंत हर एका समाजांत आमकां विरोध मेळटा खंडीत जावन पूण देव आमचे सांगता आसा म्हणून आमी समजल्यार कशें जेजून तें चिंतलें म्हजें सांगता देव आसा देखून ताणें खंयच्याय एकमनाची पर्वा करूं ना खंयचेच ताका तितले ते सीस सांगता आसुनी तांणी सांडून गेल्ल्या वेळार ह्या तांचेत सगळो लोक ताका विरोध उलयता आसतना ज्या लोकांक ताणें बरें केल्लें ज्या लोकांची दुखां बसयल्लीं ज्या लोकांच्या कश्टांत पावल्लो तेच लोक ताका विरोध जाल्यार ताणें ताची कांय पर्वा करूं ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां पात्रा भाशेन घट केलां म्हळ्यार एका खंयच्याकी आमी बगाना कोणी काल म्हणूं दी कितेंय म्हणूं दी आमचीं कामां सम्याचें सुवार्थ परगट करचें आनी खंडीत जावन लोकांक बरेंपण करचें लोकांक देव थंय हाडचें जेजू थंय हाडचें हें काम आमी मुंदरसून वचचें हें आमी सोडचें न्हय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा म्हणटा लजेक पडचो ना कित्याक देव म्हजें सांगता आसा आमी बिलकूल लजेक पडचे ना हें काम आमी मुंदरसून व्हरता आसतना आज ह्या निमाण्या हप्त्याची सुरवात आमी करता आमी ताळयो हातीन घेवन आमी वेता
त्या खंडीत जावन पुरुषांवार आमी येता एक जैतवंत प्रवेश आमच्या देवळांत आमी करता, पूण इतले आमी मोतींत आमी दर्यामागच्या भाव आनी भयणी देवळांत प्रवेश केल्या उपरांत ते निमाणो हप्तो येता, कश्ट येतात, अनवर येता, पिडाशेडां येता, निरासपण येता, सलवणी येता, पूण आमी कंगाल जायना. कित्याक जेजू म्हजे सांगता आसा, जेजू म्हजे सांगता जियेता म्हणलो भरवसो आमी दवरून हे सगळो निमाणो हप्तो हो भगेवंत हप्तो आमी मुखार सरया आनी खंडीत जावन जेजूच्या कश्टांत आमी वांटेली जावया. तसो नियाळ करया आनी थोडे प्रायजीत करून आनी उपास करून मागणें करून जेजूचो सांगात आमी जोडया आनी आमी जेजूक सांगात दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्रेमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचें कशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माया आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो ताळयांचो आयतार तुमकां मागता.